केळकर हे आशिल्ले सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, परत एड्युकेशनचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्स, ADI आशिल्ले सगळे डेप्युटी डायरेक्टर आशिल्ले, पॅरंट टिचर एसोसिएशन, हेडमास्टर एसोसिएशन, प्रिंसिपल फोरम, एडेड स्कूल, अनएडेड स्कूल ह्या सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आयच्या व्हर्च्युअल मिटिंगेन आशिल्ले. आयच्या मिटिंगेक तीन डिस्कशन्स आशिल्ली. कन्सल्टेशन विथ द स्टेक होल्डर्स फॉर द स्ट्रॅटजी प्लॅनिंग ऑन ओपनिंग ऑफ स्कूल इन द वे ऑफ ऑनगोईंग पॅन्डेमिक हे एक डिसिजन. सेकंड, ऑनलाईन एड्युकेशन इन स्कूल अँड डिफिकल्टी फेस्ड बाय स्टुडंट अँड टीचर्स सेकंड. आणि थर्ड इज द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हाजेर डिस्कशन आशिल्लें. पयलें डिसिजन जें जालें सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनान, एक्चुली सगळ्यांच्या म्हणण्यानुसार 21 सप्टेंबर MHAची गायडलायन आनी फॅमिली हेल्थ वेलफेअर हांची दिल्ली SOP आमची सेक्रेटरी नीला मोहन हांच्यांनी तांकां सगळ्यांक जरी सांगली, सगळ्यांक एक्सप्लेन करून वाचूनय दाखयली की कशा पद्दतीन आमी SOP फॉलो करपाक जाय. हे सगळें दाखयल्या उपरांत सगळ्यांचो व्यू तसो 80 to 90% लोकांचो 21 तारखेच्यान 10वी आनी 12वीचे स्कूल सुरू करपाचें आशिल्लें. तरी सुद्दां वाडट्यो केसीस लक्षांत घेवन गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलां की परत एकदां रिव्यू 2 ऑक्टोबराक घेवन 2 ऑक्टोबराच्या उपरांत स्कूल सुरू करपाचें डिसिजन जें आसा हें 2 ऑक्टोबराच्या उपरांत जातलें, ताच्या पयलीं जावचें ना. बट मीनवायल टिचर्स हे सदांच स्कुलान आसात म्हणून ऑफलायन म्हणजे जेंकां कनेक्टिविटी इश्यूज आसा अशे 30% स्टुडंट स्पेशली 10वी आनी 12वीचे जर विलिंगली पेरंट तयार आसात, टिचर्स तयार आसात, विलिंगली कोणूय एखादो दुसरो वचून आपले नोट्स किंवा टिचरा कडल्यान गायडन्स जर घेता आसत इन कन्सल्टेशन विथ दॅट पेरंट्स आनी टिचर्स हांच्या कन्सल्टेशनान तांचे विलिंगनेस जर आसत जाल्यार तांच्यांनी तांकां गायडन्स करचें. 10वी आनी 12वीचो सिलेबस हे लक्षांत घेवन ते जर तांकां कनेक्टिविटी इश्यू आसत जाल्यार हें गव्हर्मेंटान म्हटलेलें आसा. त्याच बरोबर ह्या सगळ्यां कडेन डिस्कशन, तेंचे रिव्यू रिपोर्ट्स तांच्या कडेन मेळटा काय ना हाजेरूय डिस्कशन जालें. बऱ्यापैकी सगळ्या ADIनी परत PTAनी आपआपलें मत हें एक्सप्रेस केलें. डेप्युटी डायरेक्टर्स ADI मॅक्झिमम स्कूल्स आनी प्रायमरी स्कूल्स म्हणजे ज्या जाग्यार ऑफलायन आसा थंयसर वर्कशीट दिवप अशा पद्दतीन सुरू आसा आनी ज्या जाग्यार ऑनलायन आसा ते ऑनलायन आनी ऑफलायन ह्या दोनूय मोडांनी शिकयता. ज्यांच्या कडेन डिवायस प्रॉब्लेम आसा तांकां वर्कशीट तांच्या घरा कडेन धाडून दिवप पेरंट्साच्या मार्फत अशा पद्दतीन विलिंगली सुरू करता. काही डिफिकल्टीज तांच्यांनी ज्यो स्कुलाच्यो आसा त्योय तेंच्यांनी एक्सप्रेस केल्यो. एड्युकेशन मिनिस्टर आनी सरकार म्हणून त्योय तेंचे प्रॉब्लेम्स जे आसा हे प्रॉब्लेम्स आमी सोडयतले. तांच्यांनी आपली वेगवेगळी मतां जी आसा ही त्या विशयाचेर तांच्यांनी एक्सप्रेस केली. त्याच बरोबर तांचे कावन्सिलर्स, PE टिचर्स परत ह्या सगळ्या जाणांक तांच्यांनी PT मॅनेजमेंट आनी हेडमास्टर्स ह्या सगळ्यांनी म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या कावन्सिलींग ह्या कामा खातीर तांच्यांनी लावपाक जाय. तांच्यांनी त्याय बद्दल तांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन अशा पद्दतीचे इनिशिएटिव्स घेवन तांच्यांनी हें करता म्हणून ते एग्री जाले. तांकां पुराय स्कुलां सुरू जाल्या उपरांत थंयसर SOP कशा पद्दतीन फॉलो करची, सॅनिटायझेशन करून घेवचें, थंयसर सॅनिटायझर आसचें, टॉयलेट फॅसिलिटीज आनी बाकीचे म्हणजे क्लासीस 10वी आनी 12वीच्यो जेन्ना 2 ऑक्टोबराच्यान जेन्ना आमी विचार करतले त्या बद्दलची गायडलायन जी आसा ही सगळ्या जाणांक आतां सांगल्याय बी आनी तांकां कळयली वयतली. त्या पद्दतीन तांच्यांनी ती गायडलायन जी आसा ही फॉलो करची हें आमी तांकां कळयल्लें आसा आनी त्या पद्दतीन तांच्यांनी स्कुलांनी तशा पद्दतीन वागपाक जाय हें तांकां सांगलां. ओके, जेणे करून परत लास्टली द डिस्कशन अबाउट द आमच्या हाजेर जालें तर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हाजेर डिस्कशन जालें. न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर हांवें तांकां डिस्कशन तांच्या इन्स्टिट्यूशन लेवलाचेर, तांच्या झोन लेवलाचेर, तांच्या ADI लेवलाचेर, हायर सेकंडरी लेवलाचेर, तांच्या एसोसिएशन लेवलाचेर डिस्कशन जावपाक जाय. कारण न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ही सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावयतली आसत जाल्यार इनवॉल्वमेंटूय जावपाक जाय. तितूर एडिशनल मेंबर्स जे आसा ते ऍड केल्या थोडा फाल्यां पर्यंत ती नोटिफाय जातली. आमी सगळ्या जाणांक न्यू एड्युकेशन पॉलिसीन रिप्रेझेंटेशन जे आसा हें दिल्लें आसा. मागीर काही हायलायट्स जे हांवेंनी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी स्टडी केल्ल्या प्रमाणे काही हायलायट्स तांकां सांगले की न्यू एड्युकेशन पॉलिसीन कितें कितें आसा ताजेरूय डिस्कशन जें आसा हें डिस्कशन तांच्या बरोबर जालें. आनी त्याच बरोबर तांच्यांनी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीनी इंट्रस्ट दाखयला आनी आपल्या परीन वेगवेगळे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी रिलेटेडचे वर्कशॉप हे घेवपाचें तांच्यांनी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा. ओके, हें सगळें डिस्कशन जालें.
पूण एक 8 दीस कित्याक तुमी डिले केलाय? 8 दीस डिले करूं ना, 8 दीस डिले करूं ना. 2 ऑक्टोबराच्या उपरांत आमी डिसिजन घेतलें म्हणून सांगलां. कारण आत्ताची स्थिती लक्षांत घेवन केन्ना तरी 2-3 तारखेक तेन्ना स्थिती कितें आसा, तेन्ना केसीस कश्यो आसा हाजेर खंय तरी डिस्कशन जातलें आनी ताज्या उपरांत मागीर डिसिजन घेतलें. आमी आयचेच जे डायरेक्ट जर म्हटलें आमी डायरेक्टली 20 ऑक्टोबर पर्यंत करता, हें अचानक सांगूनच जो की पॅन्डमीक जर कंट्रोलान आयलें आसत जाल्यार आमकां खंय तरी विचार करपाक जाय म्हणून म्हटलेलें आसा. एनादर 10 days आर देर. इन दॅट 10 days वी कॅन थिंक. आज 15 तारीख आसा, फुडें 2 ऑक्टोबराच्यान म्हणजे केन्ना तरी सोमार 5 ऑक्टोबराक बीन सोमार येता, ताज्या उपरांत विचार जातलो. इट इज वी हॅव टेकन ऑलमोस्ट 20 days. 20 दिसाचो गॅप आसा. हॅलो. हय वासदेव. सर 30% 70% आणि कनेक्टिव्हिटी ना अशें म्हणलें. लेट कनेक्टिव्हिटी काय तुमी हे सगळे इनिशिएटिव्ह. तुका कनेक्टिव्हिटी ना वासदेव, आयकूंक येना. आसा कनेक्टिव्हिटी ना म्हणजे म्हाका आयकूंक येना तूं कितें उलयता तो. सुद्दां आशिल्लो तेणी सांगलें की पर्सेंट स्कुलाक न्ही हांव व्हिडिओ बंद करता सर. ओके सर, आतां आयकूं येता? आतां येता. हॅलो. येता. मिटिंगेन अशें जालें की फक्त 70% भुरग्यांक कनेक्टिव्हिटी मेळटा आनी 30% मेळना म्हणून. जर ते बॅकलॉग जो आसा 30% भुरग्यांक कनेक्टिव्हिटी ना, तर ती आमी ह्या भितर वाडोवंक शकता कितें इनिशिएटीव घेतला काय म्हणून. एक म्हणजे कनेक्टिव्हिटीच्या विशयाचेर गव्हर्मेंटान जे डिसिजन टेलिकॉम पॉलिसीचें डिसिजन घेतलां फुडल्या 8 दिसाच्या भितर ज्यांच्यांनी टॉवरा खातीर एप्लाय केला त्यांच्यो ऑर्डरी ज्यो आसा ह्यो 30 तारीख पर्यंत दिल्यो वता. सो दॅट ऑल म्हणजे इट इज एन लॉंग टर्म डिसिजन जे कनेक्टिव्हिटीचो विशय सॉल्व जावपा खातीर. सेकंड, तांच्यांनी म्हटलां की जांकां कनेक्टिव्हिटी ना सुद्दां आसत जाल्यार त्या स्टुडंट्सांक ते वर्कशीट धाडून दिता. ओके, पर्सनल लेवलाचेर तेंचे पेरंट्स किंवा टिचर्स कॉन्टॅक्ट करून तांकां तेंचे सिलेबस कवर करपा खातीर मदत करता. ओके ओके सर. लौकिक. ओके सीएम, एक जर तुम्ही जे 10वी आणि 12वीचे भुरगे म्हटले जे स्कुलांनी येवपाक सोदता ते शकता आपले डिफिकल्टी सॉल्व करपाक जाय, तांकां केन्नाच्यान येवपाक मेळटा? तांकां 2 ऑक्टोबर पर्यंत रावपाक ना गरज ना. तांच्यांनी आपल्या टिचराच्या बरोबर कन्सल्टेशन करून तांच्यांनी आतां, कारण टिचर स्कुलांनी आसता, टिचरांक कॉन्टॅक्ट करून तांची जर डिफिकल्टी आसा जाल्यार तांच्यांनी आतांय मदीं येवन तांच्यांनी सॉल्व करूं येता. स्कुलां सुरू करूंक ना, बट उदर जशें म्हटलां की 30% भुरगे जर कनेक्टिव्हिटीचो इश्यू आहा, सिलेबसचो काही इश्यू आसत जाल्यार तांच्यांनी स्कुलाक कॉन्टॅक्ट करचो, त्या टिचरांक कॉन्टॅक्ट करचें आनी तांच्यांनी येवचो. दोगांयची विलिंगनेस आसपाक जाय. ओके, खुबशा स्कुलांनी एसोसिएशननी मेंटेनन्स ग्रांट्साचो विशय काडलो, जो तांकां फुडें लागतले, म्हणजे स्कूल खूब म्हयन्यांनी मेंटेनन्स ग्रांट जो आसा सेकंड इन्स्टॉलमेंट वचूंक ना, म्हाका खबर आसा. हांव बील प्रोसेस करपाक लायला, थोड्या तेंपात तांचे मेळटले. जालें? Yes, I think all questions are over, sir. विलियम. Sir, संदीप. समीप. दोतोर फक्त 10वी आणि 11वीचे न्हू आणि बाकीचे 9th आणि 10th आणि 12th 9th आणि 11th ना. 2 ऑक्टोबराचे. 2 ऑक्टोबराच्यान म्हणूंक ना अजून. 2 ऑक्टोबराक आमी परत एकदा ऑक्टोबरा डिसिजन हय फक्त 10वी आणि 12वी. हय सुरवात. दोतोर आता प्रॉब्लेम त्याने रिपोर्ट दिना म्हणून एक कालांगूट असो इन्सिडंट जाला. स्कुलाचें नांव सांगता तुका सेंट जोसेफ स्कूल दिसता आरपोरा. एक भुरगा 6वेचो, तेजे कडेन मोबायल नासलो आणि ताका सगळे फूल सिलेबस चुकले. तेजे आवयक फोन येयलो हांगासरल्यान टिचरीचो
फाल्यां ऑनलायन एग्जाम आहा तेणे एग्जाम आन्सर करूंक जाय हांवें सांगलें तेका मोबायल ना एग्जाम आन्सर करूंक शकना तिका आपयलें आनी टेक्स्ट दिलें आनी सांगलें हितूंतलें तेका शिकय आनी एग्जाम आन्सर करूंक दी म्हणून तो बाबलो शिकोवंक पावूंक ना आनी एग्जामूय तेणी आन्सर करूंक ना. ओनूच्या पुराय सगळो पॅन्डेमिकाचो विचार करून म्हणजे गोवा बोर्ड गोवा डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हाजेर म्हणजे प्रमोशन सिस्टम जी चालू आसली पळय न्ही ताजेर ओनूचें वर्स ताजो विचार करतलो की प्रमोशन सिस्टम ओनूच्या वर्सा बंद करचे ना की प्रमोशन सिस्टम चालू दवरतले बट शक्यतो म्हणजे भुरग्यांची एग्जाम ही तांकां अपग्रेड करपा खातीर सदांच बरें पडटा बट टिचरान अशा पद्दतीन म्हणजे ताका मोबायल ना किंवा हें ना म्हण ताका एग्जाम परत तेंच्यो एग्जामी घेवच्यो हांवूय डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक इन्स्ट्रक्शन दिता. पूण समज कन्सेंट टिचरची पेरंटाची कन्सेंट जाय म्हणटा समज भुरगो कोण येतलो जाल्यार स्कॉलांनी हय समज भुरग्याक कोवीड इन्फेक्टेड जाता विथ गव्हर्मेंट ऑफ पेरंट रिस्पॉन्सिबल आसतलो ताका. हे पळय एक गजाल आसा शेवटी आमी त्या खातीर आत्तां स्कुलां सुरू पयलीं म्हटलां तेंच्यांनी की पेरंट कन्सल्टेशन विथ द पेरंट्स भुरग्यांनी येवचो म्हणून हें म्हटलेलें आसा बट आत्तां आमी त्या खातीर म्हणजे 2 तारखे पर्यंत तरी स्कुलाच ओपन करिना म्हटल्यार तो निर्णय जो आसा 2 तारखेच्या उपरांत केन्ना तरी घेतलो वयतलो. ओके ताज्या उपरांत म्हणजे पेरंटाचें कन्सल्टेशन आनी कितें हाज्या खातीरय स्कुलांक इन्स्ट्रक्शन केलां की तुमी तेंच्या बरोबर डिस्कशन सुरू करात. थँक्यू. विलियम. एक प्रॉब्लेम आसलें की जशें पयलीं सांगलें की स्टुडंट्स कंप्लेन जाल्ले की एकूच टीचर एक क्लास 4-5 टिचरी शिकयता तेच रिपीट जाता लेसन्स ताचेर मॅनेजमेंट कितें कांयच एक्शन घेयना. खंयच्याय स्कुलाचो किंवा पर्टिक्युलरली टिचराचो जर प्रॉब्लेम आसत जाल्यार आमच्या एडीआय कडेन तांच्यांनी पीटीएन किंवा पेरंट्सांक त्या कंप्लेन दिवची उदर हांवें जशें म्हटलां की एडीआय रिपोर्ट घेता आनी एडीआय इन्फॉर्म करता डायरेक्टराक अशी जर कंप्लेन आयली जाल्यार आमचो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन कॅन इंटरवीन. थँक्यू. आनी तशें कितें गायडलायन्स आहा ऑनलायन टिचरींग शिकोवपाक कितें गायडलायन्स आहा. शेवटी आमी सांगलां की कशें आसा तर सिलेबस कंप्लीट करपा जाय म्हणून आमी गायडलायन दिल्ली आसा. पूण थोडे प्रिंसिपल्स आहा ते सारकी गायडलायन फॉलो करना टिचरी. तेकाच लागून सांगलें इन केस खंयच्याय कोणा स्कुलाचो किंवा टिचराचो कितें प्रॉब्लेम आसा दे कॅन कॉन्टॅक्ट अवर कन्सर्न एडीआय अदरवायज फॉर द डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन. थँक्यू. बिकॉज दुसरें ते तुमचें हें आसलें तें सजेशन की ऑनलायन कनेक्टिविटी जे हांकां मेळना तांकां स्कुलान आपूण येवंक जायना स्कुल्स आनी जे कनेक्टिविटी आहा तांकां कंटिन्यू करूंक जाता. हे पळय आमी 10वी आनी 12वेच्या बाबतींत हो विशय दोगांयची विलिंगनेस जर आसत म्हणजे स्टुडंट्स आनी टिचर्स जाल्यार तेंच्यांनी येवन कनेक्टिविटीचो विशय जो आसा हो रिजॉल्व करपाक जाता. आमी अशेय टिचर पळयल्या की जाका कनेक्टिविटी प्रॉब्लेम आसा म्हणून त्या गांवांनी वचून शिकोवपी टिचर आसात. वी वॉन्ट टू एप्रिशिएट देम. आमी तांकां अभिनंदन करपाक जाय. म्हाका दिसता पयर खंय तरी हांव काणकोणान पळयतालो की काही स्कुलाचे टिचर ताका कनेक्टिविटी इश्यू आसा 10वेच्या भुरग्यांक म्हणून तेंच्या गांवांत गेल्या 90 किलोमिटर भितर वचून त्या भुरग्यांक म्हणजे घेवन बसून तेंचो सिलेबस कंप्लीट करपी अशेय टिचर आसात. वी वॉन्ट टू एप्रिशिएट देम. बरोबर आसा म्हणून तर वदर हांवें म्हटलां न्ही इट इज नॉट ओन्ली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट इट इज द कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल. मॅनेजमेंट आसतले टिचर्स आसतले हेडमास्टर आसतलो पीटीए आसतले स्टुडंट्स आसतले आनी सरकार ह्या सगळ्यांची मेळोन जबाबदारी आसा. रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले 1-2. ओके थँक्यू. बाय. ऑफ कर.